वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वेगवेगळे ट्री प्लांटेशनचे कार्यक्रम सातत्यात दर वर्सा करता। आज टोकन कार्यक्रम आम्ही मंत्रालय आणि सचिवालय ह्या दोन्ही कडे चाफ्याचे झाड आणि जांभळाचे झाड हांव आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमचे MLA बाब रेजिनाल्ड आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स, GADचा आमचो सगळो स्टाफ मेळून हांच्यानी आज एनवायरमेंट डे हांगासर सेलिब्रेट केल्लो आसा। गोयच्या समेस्त लोकांक हांव सगळ्यांक आवाहन करता की फुडले येता ते 5-6 म्हयने सातत्यात वेगवेगळे कडेन वेगवेगळी झाडां तांच्यांनी रावची आणि एनवायरमेंटाची आमी जे म्हणटा कदर करपाक जाय, एनवायरमेंटाची काळजी ही सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा। निश्चितरित्या समेस्त गोंयकारांनी क्लायमेट चेंज डे बाय डे आमी सगळे जाण पळयता। क्लायमेट चेंजाचोच परिणाम डिले इन रेनफॉल, पावसाळ्यात डिले जायत आसा। त्या खातीर आमी सगळ्यांनी क्लायमेट चेंजाची चिंता करपाची गरज आसा आणि एनवायरमेंटाची काळजी घेता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली एनवायरमेंटा खातीर सातत्यान सगळ्यांनी करच्यो। गोंय सरकारच्या वतीन आयच्यान एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान ट्री प्लांटेशनचो कार्यक्रम आमी मंत्रालय आणि सचिवालयातल्यान सुरवात केल्लो आसा।